नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मडगांव कारवार महामार्ग NH 66चेर बार्शेपाडी मजगती LPG टँकराचो जालो अपघात। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी वळयल्या बाळ्ळी ते काणकोण। गोवावले 70 बंदाऱ्याचेर व्हड्या प्रमाणात पर्यटक येवन करतात मस्तेपणा। कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्ल्यान पर्यावरणाक लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान पर्यटकांक बंदाऱ्याचेर येवपाक बंदी घालपाचो निर्णय घेतला थळाव्यांनी। आंगार होळी पडून जखमी जाल्ल्या मेणकुरच्या पुलीस हवालदाराक दुर्दैवी मरण। होळी पडून जखमी जाल्ल्यान GMCत घेतालो उपचार। चिंचणी एका घरात अचकीत पेटलो उजो। उज्यात एका 70 वर्साच्या बायलेक आयलें मरण। जाल्यार एकलो किरकोळ दुखापतींतल्यान जालो साल्वार। घर तशेंच सामानाचें लासून जालें गोबोर। गोंयांत व्हडा उमेदीन मुख्यमंत्री मंत्र्यांनी आमदार तशेंच हेर लोकांनी एकामेकांक रंग लायत मनयली होळी। समेस्त गोंयकारांक दिल्यो रंगपंचमीची परबी। होळी खेळटना जपात बायलांचो आदर, मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन। आणि आमदार विजय सरदेसाईन विधानसभेत मांडटलो गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक। 13 मार्चाक विधेयक सभाघरांत येतले चर्चेक, सांगता विजय। मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रष्ट विजयाचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। मडगांव कारवार महामार्ग NH 66चेर बार्शेपाडी मजगती LPG टँकराचो अपघात जालो। हाका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी विस्कळीत जाल्या। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी बाळ्ळी ते काणकोण मार्गान वळयल्या। अधिकारी सध्या घडणूक थळार दाखल आसात। म्हणल्यार आता कंटिन्युअस ताका वॉटर स्प्रेइंग चालू आहा आणि इट इज आयस फॉर्मान आसता ते भितर आणि मुवमेंट भायचे एनवायरमेंटा कडेन कॉन्टॅक्ट जाले उपरांत इट स्टार्ट्स बिकमिंग लायक अ स्मोक। सो इमिजिएटली बिकॉज ऑफ द वॉटर फ्लो वॉटर फोर्सात मारून इट इज कॅप्ट एट अ लोअर लेवल अँड इट इज कॅप्ट अंडर कंट्रोल। फायर ब्रिगेड स्टाफ इज डुईंग देयर जॉब। वी कॅन सी एक्झॅक्टली पुट द कॅमेरा देयर आणि फुल ट्रॅफिक डायवर्ट केले। नो पब्लिक इज अलाउड टू कम विद इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टँकर आणि बाकीचे एमर्जन्सी LPG टीम्स आर कमिंग फ्रॉम कुंडे अँड फ्रॉम मँगलोर एम्प्टी करपाक। सो ती लिकेज हे जावंक उपकारना म्हणून तेंच्यांनी गाडी मागयल्या स्पेशल डिकंटिंग व्हेकल। ती हांगासर आनी 1-2-3 वरांनी पावतली। ती पावली म्हणटकूच ते डिकंटिंग ते करतले। आज रातीन मेरेन हो प्रश्न सुट्टलो सुटपाकूच जाय तो हे आसा चड वेळ प्रोसेस न्हू तो स्लो देवप न्हू ते आनी हो फास्टूय करपूय न्ही कित्याक ती LPG आहा पळय ती इनफ्लेमेबल आसता। ती झप्पूर पेटली जाल्यार तेका दुसरे परिणाम जावंक शकता। साहेब तुमची कितली गाडी आसा सद्या ह्या स्पॉटार? आमचे हांगासर स्पॉटाचेर 4 गाडयो आसा। 4 आसा। गॅसाची टँकर कारवारच्यान येताली ती पाडी जे पळय लोक आमगेले जे भाजी पालो घेवन बसता त्या टर्नाचेर परतोन पडला आणि त्याचो गॅस लिकेज जाता। अशे एक्सिडेंट टँकराचे जायत आहात। हो रस्तो पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सापळो जाला। सरकारा कडेन आमी परत मागता कित्याक हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना। मदीं वाडयलो वता मदीं तसो आसता। ही सारके शार्प हेचेर टर्नाचेर पडला। ज्या कडेन लोक भाजी घेवन बसता थंयच हे आमचे ST समाजाचे जे बांधव जे भाजी घेवन बसता थंय पडले आसा। ती टँकर पडटनाच तेणी सगळ्यान ते सामान बंद करून पळ काडलो तांचो। अशी परिस्थिती जाला सध्या। कित्याक आमच्या गेल्या एका टायमार आमचे बसीन 2 भुरग्यांक हे केले डेथ जाले तेन्ना आमी डिमांड करून तरी पूण सरकारान एक्शन घेवन मातशें आमचो रोड वायडींग हे केला। तेन्ना आतां गॅस पडला आसा तेन्ना आमचो खूब हे आसा त्रास जाता। कित्याक आतां दोनी सायडी आमचे पुलीस डेप्युटी हांगसान सांगेसा येयल्लो आसा तेन्ना केपेच्यान येयल्लो आसा तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता कित्याक हे आमचें जावचें न्हू म्हणून। कित्याक हो रोड आसा तो खूब मेजर आसा तेन्ना सरकार मागता रोड बरो वायडींग करचो म्हणून। आमी आतां सद्याक बार्शे पाडी हांगा आसात। ह्या बार्शी पाडी ह्या वळणाचेर कारवारच्यान म्हणजे कर्नाटका भागांतल्यान येवपी एक HPचो म्हणजे LPGचो व्हडलो टँकर हो कोसळ्ळा आणि त्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात लिकेज स्टार्ट जाली।
दनपारच्या 1.5 वरांचेर ही घटना घडली. नॅशनल हायवे पोलिसांनी आणि फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब बंद केलो. फायर ब्रिगेडच्यो 4 गाडयो सद्याक तेजेर उदक घालता अक्षरशः, आणि नॅशनल हायवेचेर हजारो गाडी वचपाच्यो ज्यो सद्याक पुरायपणान बंद आहा. पुलीस डिपार्टमेंटान बारीक व्हेकला खातीर बाळ्ळी सावन खोलगडा सावन काणकोण तात्पुरती वेवस्था बारीक गाडयां खातीर केल्ली आसा. आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचे वर्जन आयकलें आनी जे कंपनीचे 2 जाण कोण तरी आहा तांकां विचारलें, बाबा आतां लोकांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाचें, लोकांनी कितें करपाचें, ह्या भागात एखादी दुर्घटना घडली कितें जातलें. ते म्हणटा आपूण प्रेसा फुडें उलोवपाक शकना, आमी कोण न्हू. म्हणजे एखादो एक्सिडेंट असो जाता त्या वेळार लोकांक प्रायमरी लेवलाचेर एक कितें घेवपाक प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें सुद्दां सांगपाचें हें ना. आतां ताबडतोब फायर ब्रिगेडवाले येयले, पोलीस येयले म्हण दुर्घटना टळ्ळी. वाहतूक बंद आसा आनी अहोरात्र म्हणजे पूर्ण दीस फायर ब्रिगेडीचे जवान हे तेजेर उदक शिपडायत आसात. आतां टँकराची वाट पळयतात. 2 टँकरा भितर तो शिफ्ट करपाक तेंगे प्रयत्न चालू आसा. 2 जाण फक्त 2 जाण कंपनीचे मूल ह्या ठिकाणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरो कोमारबंद. गुळावले 70 वाठारांत आशिल्ल्या बंदाऱ्याचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येवन मस्तेपणां करतात. पर्यटक ह्या सुवातेचेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जायत आसा. देखून थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. पळयात पुराय बातमी. ठाणे 70च्या गोळावले वाठारात आशिल्ल्या बंदाऱ्याचेर व्हड प्रमाणात पर्यटक येवन मस्तेपणां करतात. हाकाच लागून गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. पर्यटक ह्या सुवातेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक लुकसाण जायत आसा. गांवच्या लोकांनी मंगळारा एकठांय येवन न्हंय वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली आनी व्हडा प्रमाणात कोयर एकठांय करून तो नितळ केलो. फुडल्या थळाव्यांच्या निर्णया मेरेन फुडली सुचोवणी जाय मेरेन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत प्रवेश मेळचो ना. तशेंच वाठारांत कोयर वा सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवपा आड पुलिशेंत कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पुराय वाठार नितळ दवरपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. सगळे भुरगे येता हांगा खेळपाक उमेदीक येता, पूण हांगा कशें जाता कोण आपले हेची जबाबदारी घेयना. सगळे करता येता जेयता खाता हांगा रांदता आनी सगळे बॉटली हांगा आपटून वयता. आमी कितें म्हणटा गांवाच्या वतीन की तुमी काय करा, मजा करा, पूण थोडे दीस तुमकां बंद केला आतां तशी चिंतून की आतां सोडले तुमकां म्हणून. मजा करा, पूण कशें जेन्ना आमी ओपन करतले तेन्ना हे तुमचे काय हाडटा तुमी बियर हाडटा बॉटल हाडटा सगळे वरां तुमचे तुमी घेवन चला. हांगा दवरूं नाका, हांगा वेस्ट करूं नाका. सकयल आमची बायलां थंयसर कपडे धुता आनी काय करता थंय सगळ्यांक लागता. भुरगे थंय न्हंयत वयता न्हांवपाक म्हणून सगळ्यांच्या पांयांक लागता. हे तुमी चिंतूंक जाय सगळ्यांनी भुरग्यांनी, जे कोण मजा करूंक येता तेंच्यांनी. हे तुमी कोण कोणाक ओपोज करिना. बरें येया, बरें तुमचे एन्जॉय करा. तुमचे काय तुमी वेस्ट हाडल्यात न्हू ती घेवन चला. तुमचे काय सामान हाडलें यूज करा, खाया जे हांगा आनी उरला तुमचे घेवन चला. मजा करा आनी वचा. इतलेंच सगळ्यांक सांगपाचें. आनी थोडे दिसा खातीर आमी आतां सद्या बंद केल्लो आहा. फुडली आमची मिटींग जातली, तेज्या उपरांत आमचें कांय तें डिसिजन जातलें. आमच्या गोवाले बंदाऱ्याचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की ते गांवासून मिटींग ठरलेली आसा की भायले लोक येवन आमच्या बंदाऱ्यार खुबशे लोक एन्जॉय करून गेल्लेले आसा. पूण थोडे लोक असे आसा की तेंच्यांनी हांगा येवन सोरो पिवन तेंची बाटल्यो फोडून तेंच्यांनी आमच्या हांगासर खूब जाणांक तेजो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की अशें की थोड्यो बाटल्यो फोडून न्हंयत उडयलेले आसा. आनी ते थोड्यांक आमच्या लोकांक स्थानीक लोक आमचे जे कोण अशे कपडे धुवपाक वयता ते आनी कितें तेंच्या पांयांक लागता. आनी अशें जावंक जायना म्हणून आमी एक बारीकशी गांवासून निर्णय घेतलेलो आहा की भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आसा. की हेका लागून की तेंच्यांनी बाटल्यो फोडपाक जायना. येवपाक न्हाता बरें आसता, पूण अशें न्हू की येवन हांगा मस्ती केल्लेली आहा. खूब जाणांनी आमी पळयलेले आसा. सो तेंकां इतलेंच आमी आमचे गांवासून निर्णय घेतलेलो आहा वतीन की गांवासून की हांगासर येवन सोरो पिवपाचो बंद केल्लो आसा. सो तेका लागून आमी गांवासून इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसलें की स्थानीक पंच म्हणून हांव इतलें सांगता की गांवासून हे सोरो बंदी घातलेली आसा. सो भायल्यांक आनी भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आहा सध्या तरी. बरे वायट जाले जाल्यार ते आसता. आमी ह्या प्रॉपर्टीचे ओनर तरी हांगासर जर पळयले जाल्यार म्हाज्या प्रॉपर्टीन हांगासर
सगळे ज्यो बियरीच्यो बॉटली आणि बाकी जे कितें सोरो आसा न्हू ते सगळे हांगासर सोरो पियेता ह्या भायले येवन आणि बॉटली न्हंयेन फोडटा आणि ताका लागून आमच्या गांवांत व्हडलो प्रॉब्लेम जाता की त्यो बॉटली व्हांवून वचून पावसाच्या दिसांनी आमच्या थंयसर सकयल जे आमचे लोक कपडे धुता आणि कितें धुता तेंच्या पांयांक लागता हाताक लागता जाल्यार तर हांव तेंच्या जे कोण हांगा येता तेंच्या कडेन मागता की तुमी हांगासर बॉटली फोडपाक आणि सोरो पिवपाक जाल्यार हांगासर येवपाचें ना आणि आमी गांवांत मिटींग घेतल्या की तुमी हांगासर येवन जे मस्ती करता तांकां हांगासर एलावड ना की येवपाक आणि जर फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जालें तेंच्या आमच्या भुरग्यांनी जर विचारलें गांवच्या की तुमी हांगा कित्याक येयले आणि हांगासर बॉटली घेवन येयले आणि तुमी फोडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्यांनी जर कितें अटॅक केलो इन केस जावं शकता कित्याक तर आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम जाला हो जाल्यार तुमी ते हांगा येवचे न्ही आणि आमी जे सांगलां आमच्या पंचांनी सांगलां की सगळ्यो गजाली सांगल्या जाल्यार ते तुमी ध्यानात धरपाच्यो आमी सद्या ह्यो बंदारो भायल्या जो आवट ऑफ जो आमचो विलेज आहा तांकां आमी सगळ्यांक बंद केल्लो आसा आणि येयले आणि फाल्यां सगळो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार जबाबदार तुमी आसताले आणि गांवांत आमच्या देवळान बसून आमी सगळ्यांनी गांवा वाटेन निर्णय घेतला की हांगासर कोणाक एलावड करचें कित्याक आमची देवाची प्रॉपर्टी थंय आसा आणि हांगासर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा जाल्यार हांगासर सगळी हांगासर पळोवंक गेले जाल्यार सबंद बॉटली आसा ह्यो पळय ह्यो हांगासर बॉटली आसा आमी सगळे हेंचेन आमी गांवांतल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी लागीं केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. होळी पडून गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक निमाणें मरण आयलें. सोमारा राती मेणकुरे गांवांत होळी घालतना ती पडून प्रणव मिशाळ हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो जाल्यार हेर दोग तरणाटे किरकोळ जखमी जाल्ले. जखमी प्रणव ह्या तरणाट्याचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. शिगम्या निमतान सोमारा राती मेणकुरे गावात होळी घालपाची गडबड चालू आशिल्ली. ते वेळार गर्दी आशिल्ली. आंब्याची होळी नेमात घालतना अचकीत तोल वचून थंय उबो आशिल्ल्या प्रणव मिशाळ ह्या तरणाट्याच्या फाटीचेर होळी कोसळ्ळी. तशेंच थंय आशिल्ल्या हेर दोगांक निस्तो धपको बसलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या प्रणवाक बेगोबेग म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळे व्हेल्लो. जीएमसीत उपचार चालू आसतना मंगळारा सकाळी ताका मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रणव हो बटालियन पुलीस आशिल्ल्याचे कळटा. प्रणवाच्या दुर्दैवी मरणाक लागून गावात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा राती कडेन चिंचिणी वाठारांत एका घरात अचकीत उजो पेटलो. ह्या उज्यात सुमती नायक ह्या 70 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें जाल्यार तिचो भाव बालाजी नायक हाका किरकोळ दुखापत जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात पुराय बातमी. त्याच्यावर बालाजीवर तेणें दामान बोबाड कोण रावताले ते? ते भाव बालाजी आनी ओके. कितल्या वर्साचे ते? 75 70. कशें कितक्यान जाल्लो हो उजो लागिल्लो तो? 9-10 राती 9 सुमार. ओके. मागीर कोणी फोन बीन कोणी केलो फायराक कितें? फायरिंग आमगे फोन लागना जालो. ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो. तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती? कितले वर्सांनी? जालें सिलिंडर बीन मागीर फुटलो उजो सिलिंडर फुटलो जाल्यार वयर हांव मरे आमी देखून गेले. मागीर कशें लागले उजो? कशें वयर तो सिगरेट बी ओडटालो. हांवें ताका सांगिल्लें अरे सिगरेट भितर ओडना तेल ना तो कितू सांगिल्लें अशें करून मोडयता तो. मागीर एक मिस्टेकीन तशें वचना तें मागीर तेजेर पेट्रोल तो मागीर कोणाक कितें इंजरी बी जाली? इंजरी हाका तेगे भयणीक ताका ते थिंग भितर आडोन आसतली. रस्त्यान उदो मान सेव केल्लें जावन हांगा मेले काय ते हॉस्पिटलान? थिंगा येनाले हिंगाच जाल्ले. कितल्या वर्साचे आसले? गांवान खंयची ती? बरी. आनी ती मेले कितली वर्सां? 70. होळी रे होळी पुरणाची पोळी अशें म्हणीत तशेंच ढोल ताशे वाजयत पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगला. गोंयचे मुख्यमंत्री, मंत्री आनी आमदारांनी समेस्त गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयली. रंगाचो उत्सव खेळटना बायलांचो आदर जपात तशेंच तांचो मान राखात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें. तशेंच हेर लोकांनी एकामेकांक रंग लावन होळयेची परबी भेटयली. पळयात रंगपंचमीची कांय खिणी चित्रां. रवींद्र भवनाच्या या आवारात म्हणजे रवींद्र भवन साखळी
सगळ्यांक होली उत्सव मनोवपा खातीर रंग उत्सव मनोवपा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक हांगासर आपयता सगळी वेवस्था करता आणि तुम्ही सगळे जाण ह्या होलीच्या उत्सवात होलीच्या रंगात सगळे जाण घडवून वता अशाच पद्दतीचो हो होली उत्सव दर वर्सा मनोवया सगळे जाण आमी तशें म्हणटा की हो रंग उत्सव आसा हो रंग उत्सव मोठ्या बडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्या आमच्या भावा भयणीक खूब शुभेच्छा दिता विशेष करून आमच्या सगळ्या भयणीक ज्यो हांगासर मुद्दामून सार्वजनीक जाग्याचेर होळी खेळपाक आयल्या त्या सगळ्यांक आमी रिस्पेक्ट दिवचो तांचो हात दवरचो आणि तांकां होळी तांच्या बरोबर खेळटा होळी उत्सवाच्यो परत एकदा सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा विशिंग यू हॅपी होली टू ऑल ऑफ यू. सो सगळ्यात होलीची परबीं सगळ्यांची होली चड करून फातोड्डेकारांची होली जितले ते स्पिरीट आहा ऑफ होली ते कलरफूल त्या भशेन तांची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना त्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय एकसार जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचे अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. ते आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची होलीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमची आतां होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आनी ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयता. तेच्या नंतर आमच्या आख्खी वास्कोकारांची होळी सुरू जाता. हांव मागता आमचे सगळे रामबाबाचे जितले भक्त आसा तांकां सगळे ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं. डॉलर बडी पडल्या पुराय गोंयभर घुमचे कटर घुम हो आवाज कानार पडटा. गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा. होळयेन शिगम्याक सुरवात जाता. कांय कडेन होळी हाडून ती घालतात जाल्यार कांय कडेन होळी लासतात. पळयात होळयेची कांय खिणचित्रां. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात, पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतूच. सत्तरीचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो. कोपाड्डे, मासोड्डे आनी हेर सत्तरीच्या वाठारांत सोमारा राती होळी हाडून घातली. पळयात. पेडण्या म्हालांतल्या मांद्रे, मोरजे आनी हेर वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन होळी घातल्या उपरांत लोकांनी धोल आनी ताशांच्या तालार घोस्त काडलो.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोडीचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. 3 थरांचे गोंय न्हंय संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करप, संरक्षीत न्हंयो संवर्धन वाठार जाहीर करप, न्हंय संवर्धन प्राधिकरण निधी तयार करप हांचो आस्पाव ह्या विधेयकात आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरांत येतले अशें विजयान सांगलें. मजगतीं मडगांव पालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी चड भ्रश्ट आसात. नगरसेवक फक्त आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात असो आरोप विजयान केला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. हातूंत 3 थरांचे गोंय न्हंय संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करप, न्हंय संवर्धन वाठार जाहीर करप, हानिकारक कार्यावळींचेर निर्बंध घालप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव ह्या विधेयकांत आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरांत येतलें. आतां हे विधेयक सभाघराची मालमत्ता आशिल्ल्यान आपूण हाचेर चड उलोवपाक शकना अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. आयकात. जे आमच्या फेडरेशन भितरल्यान जें बील दिल्लें तें बील आमी मूव करतले म्हणून आमचो सगळ्यांचो कमिटमेंट आशिल्लो. त्याच प्रमाणे हांवें तें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हें केल्लें आहा. 13 तारखेक तें किती एक्झॅक्टली ते रिव्हर्स पळय, once it is the property of the house, I cannot discuss this. Technically हे डिस्कस करप सारकें न्हय. मजगतीं मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रश्ट आसात असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. पालिकेचे नगरसेवक फकत आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात अशेंय विजय सांगता. पालिकेन बायोडिग्रेडेबल कोयर एकठांय करप बंद केला. बुधवार सावन आमी चकाचक फातोर्डात 0.3 सुरू करतले अशेंय आमदार विजयान सांगलें. आयकात. आमी हे जे कावन्सील आहा हे मोस्ट करप्ट कावन्सील. फक्त आपले नातेवाईकांक नोकऱ्यो दिता. थंय जे मेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहा हो उडोवपाक आतां जागो ना म्हणून कलेक्शनूच करपाचें बंद केल्लें. सो सगळे वॉर्ड कंप्लिटली बुरशे आहा. अशे परिस्थितींत आमी 2 वर्सां जालीं आमचेच खर्चान आमी निवळसाण सुरवात करतात. आज होली जावन फाल्यांच्यान आमी पूर्ण फातोर्डा चकाचक 3.0 म्हणटलें 3ऱ्या वर्साक ते आमी आमच्या खर्चान सगळे वॉर्ड क्लियर करतले. आमची हेल्पलायन रामनाथ जाल्यार आमचो हर्षद नायक ताका आमी कोऑर्डिनेटर म्हणून हातून घाल्लो आहा. सगळे वॉर्ड क्लियर जातले. सगळे जे पब्लीक स्पेसीस आमी रिक्रिएशन आनी ओपन स्पेसीस डेवलप केले ते बी आमी हातान घेतले. आनी ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांनी फातोर्डा म्हणजे ते फ्युचर रेडी कशें जातलें ते आमी करपाक समर्थ आहा. आनी सरकाराचे कसलेच तेक्याचे शिवाय आमी हे करतले. हाजे पयलीं केल्लें आहा ते खेपे करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. नावेली सिकेटी वाठारांत मातयेचो भराव घालून सैमीक उदका स्रोतांचें लुकसाण जाता म्हणून थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान काम बंद करचें म्हणून स्टॉप वर्क नोटीस जारी केल्या. ह्या वाठारांत 2 सुवातींचेर सैमीक उदका स्रोतांची नाशाडी आनी मातयेचो भराव घाल्ल्याची कागाळ जायते फावट थळाव्यांनी केल्ली. हाका लागून पावसांत पूर तशेंच घरां, शेतां आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावं येता म्हणून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो. So we are right now at Shiketi. And I'm sure all were aware about the land filling case that was recently known to everyone out here. We assume that it was land filling at one survey number, that is 178. But just 2 days ago, we got to know it is not one survey number 178 that has been damaged. There are 2 survey numbers, that's 178 as well as 179. So exactly there are 2 water bodies that have been damaged, not one. So yesterday we met the collector Egna. So she guided us with the process, and with her swift action we could get a stop order, and this never happened so quickly. So all thanks to Egna ma'am for the same. And at the same time with the help of our villagers who have come forward, and Apanch Inasur
who took this matter along with the villagers, and we are able to do something about our water bodies and stop this destruction that's happening at Shiketi. सीसीपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पणजेचें राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. एकूय उमेदवार आपल्या पॅनलांतल्यान भायर सरूंक ना असो सणसणीत दावो उत्पन्न पर्रीकारान केला. दारादारांत वचून लोकांची समस्या जाणून घेवपा खातीर मोहीम चालू आसा आनी पणजे पार्किंग, रायबंदर जेटी आनी स्मार्ट सिटीच्या निधीच्या वापरा संबंधी नागरिकांकडल्यान वेगवेगळे प्रश्न उपरासतात अशें पर्रीकारान मुखार सांगलें. पळयात. दिसाक खूब बरो आसा. तो टायम खूब कमी मेळ्ळा, पूण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा, पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सांज दोनी टायम कॅम्पेन जाता. तांचे पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंदरा गेल्यार थंय कोणें म्हाका सांगलां की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातले काय कितें. रायबंदर शूड एटलिस्ट स्टे प्रिस्टीन. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेटी बांदल्या, कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना, सकयल पर्यंत वचना. चड तो सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज करता लोडींग अनलोडींग, तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे, तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल जाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव आयला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळ्या म्हाका रायबंदर. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जालें. पणजेचे पार्किंग हो विशय आसा ताचेर हांव ऑलरेडी उलयलां. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप, इट्स लायक इंटरेक्शन. कोणूच फाटीं सरूंक ना. सो आचार्य कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. ती स्टँडर्ड टॅक्टिक्स हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा, इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट येता. असलें करून इज नॉट गूड. कळ्ळें न्ही. त्या कॅन्डिडेटा प्रेशरार घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ लूप होल्स. ते आमचे स्ट्रक्चर आहे. फॉर एक्झाम्पल जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून एक दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक. म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप. दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक. सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें. सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दिस थिंग्स. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.